दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. उपरांत सेझरिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांत्यांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिश्यां लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान जातार जुआंव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तोवळ जेजू तांकां विचारी लागलो, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमांव पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तोवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, बागी तूं सिमांव, योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणीय मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे कडाप, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों, आनी पाताळेचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो साव्यो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गीं आडवरलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें. भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलाची दबाजीक परब आज पवित्र सभा संभ्रमता. 3 वर्सांभर शिकोवन जोडुल्ले आपले शिश्य आपले मिसांव ह्या संवसारार मुंदरून व्हरूंक तयार आसात गी म्हणून जेजू पारकिता. आपणाक लोक कसो वळखता आनी आपलेच शिश्य कशे वळखतात म्हणलें जेजू पारकिता. पेद्रून दिल्ली सारकी जाप जेजूक मानवता तरी ती जवाब आपले सक्ती न्हय, बगार पवित्र आत्म्या वरवीं म्हणलें जेजू कळीत करता. आमी ल्हानपणांतावन आमच्या वडिलांतावन आनी पवित्र सभेतावन जेजू विशीं शिकल्यांव. भावार्थान वाडल्याव तरी जेजू विशयांत आमकां कितलें कळीत आसा. जेजूक आमी सारके रितीन वळखताव गी. जेजूची खरी वळख आमकां पवित्र पुस्तकांतावन लाभता. सांत जेरोम सांगता, जो कोण देवाचें उतार नेना तो क्रिस्ताकच नेना. देखून देवाचें उतार सदांच आमी वासिजे आनी आमच्या भुरग्यांकी देवाच्या उतराची रूस दिजे. अशें आमी सर्व देवाक वळखूंक शकतल्यांव मात्र न्हय, भावार्थांत वाडतल्यांव. आज माध्यम क्षेत्रांत इतली प्रगती जाल्या गी माहितीचो वळस आमचे मदें आसा. एका बोटाच्या आपडणेंत वा तोंडाच्या उतरान आमकां जायती माहिती मेळटा. ही माहिती आमकां बुदवंत, शिकपी वा जानवायान बरोवंक शकल्या गी. वा कितें सत म्हणून येनासता खंयचें विंचचें म्हूण कळनासतना आमी कंगाल जाल्यांव. ह्या संवसारी माहितीक वा शिकपाक तद्विरुद्ध जावन आसा माहीत शिकाप चिंताप दैवीक सक्तेचें. सर्गींच्या बापान पवित्र आत्म्यान आमकां तें कळीत करचें. जें कितें आमचो सर्गींचो बाप आपल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर उगडापें करता तें आमकां सत जाणा जावंक, सत उलोवंक कुमोग करता. आज सांत पेद्रू आनी पावलो आपोस्तलांचें फेस्त. आयची सुवार्ता दैवीक उगडापणाची गरज आमकां कळीत करता. संवसारी शिकाप आनी माहिती सांगता दैवीक जानवाय आपणावंक प्रयत्न करया. कशें सांत पेद्रू आनी पावलो दैवीक सक्तेन परिवर्तन जावन दैवीक जानवायान भरतात, तशेंच
आमचें परिवर्तन जावंक मागया. मोगाळा जेजू, तूं एकलोच करताय विचित्रां. वांकड्या वाटेन चलतल्यांक तूं सारक्या वाटेन हाडताय. गर्विश्टांक कालतें करताय आनी विरोध करतल्यांक तूं इश्ट जावन बदलिताय. सुरविल्ल्या इगर्ज मातेक दोगदोनी दिवंक भायर सरिल्ल्या सावलाक तुवें धरणीक शेवटलय आनी पावल म्हणल्या नव्या नांवा काल ताचें जिवीत बदलून ताका तुजो प्रभावी आपोस्तल आनी इगर्ज मातेचो भळादीक खांबो जावन विंचलोय. तुजो दैवीक उजवाड देखतस सांत पावलान तुका संवसाराचो सोडवंदर म्हूण मानून घेतलो आनी नव्या क्रिस्ती जिणेक कन्वर्टर जावन आपल्या जिवितांत कश्टा मरणाक भियेनासतना तुका बळादीक साक्ष जावंक पावलो. सांत पावलाचें कन्वर्तपणाचो नियाळ करच्या संदर्भी आमकांय नव्या जिविताची वाट दाखय आनी आमचे थंय आसलेले सर कोटेपून हुमटून उडय. खंयच्याय कश्टांक भियेनासतना जिणेच्या आखेर पर्यंत तुज्या उतरांक साक्ष दिवंक आनी तूं जावनासाय संवसाराचो खरो सोडवंदार म्हूण दाखोवंक कृपा लाभय. सर्वेस्परा सर पदवेदार देवा, तुजो धर्मदूत भाग्यवंत पेद्रू जेजूक तुजो पूत म्हणून दृढ उसारणेन वळखलो. देखून तुवें ताका तुजे पवित्र सभेची बुन्याद जावन नेमलोय आनी सर्गाराजाच्यो सावयो ताच्या अधीन दिल्योय. घुसपड गुंदळान वा कसल्याच वादळान आमचो भावार्थ दंडळूंक दिनाका आनी तुज्या पवित्र सभेच्या एकवटांतावन आमच्या मदल्या कोणाकच वेगळो करूंक निर्मी नाका. जेजूचें मिसांव ह्या संवसारान जारी करूंक दैवीक आपोवणे लाभलेल्या भाग्यवंत पेद्रू आनी पावल तुमकां देवान इगर्ज मातेचे बळादीक खांबे जावन नेमल्यात. आपोस्तलां पैकी प्रथम जावन आसल्या सांत पेद्रू मनशाचो पागी जावन तुका जेजून नेमाक केलो. खडाप म्हणलें नांव तुका दिवन त्या खडपाचेर आपली इगर्ज माता बांदून हाडली. सर्गाराजाच्यो सावयो स्विकार केल्लो तूं इगर्ज मातेचो प्रथम महान गवळी जालोय. जेन्तिलांचो आपोस्तल जावंक आपोवणे लाभलेल्या सांत पावलू, सुरविल्ल्या इगर्ज मातेक दोगदोनी दिवंक भायर सरलेल्या तुजें जिवीत जेजून बदलिलें आनी आपले दैवीक उतार परगट करचें आत्मीक हातेर जावन तुका विंचून काडलें. खंयच्याय कश्टांक भियेनासतना जेजूक साक्षी जावन तुमचो प्राण तुमी अर्पिलो. तुमचे विनवणे वरवीं आमी जिणेच्या आखेर पर्यंत जेजूच्या उतरांक साक्ष दिवंक तुमची मजत लाभया. आमेन. दिव्यवाणी